हे पयलीं त्या रस्त्याचे रुंदीकरण जाल्ले उपरांत लोकांनी कायदेशीर घरां बांदल्यात। आता बायपासाक लागून घरा वचत म्हूण लोकांक भंय। आतां ऑलरेडी आमगेलो मेन हायवे एक्वायर करून थिंगा डेमार्केशन फातर गायलो कडेन आहाय। आतां ते चिंतून येयलें जाता गव्हर्मेंटा आनी वाडोवचें म्हूण आनी हेजे पयलीं आमकां लायसन्स दिलें हांवें घर काडलो आमी लिगली घर काडलें। ओके आतां तुमगे डिसिजन जालां आनी 40 मिटर मागीर आमगे घरां काय हें कितें जातलें फेट जातालो आं त्या पासत आमी सगळे अब्यूज आहाय आनी कांय ना। आमकां सारको फॅक्ट कळूं जाय आनी मिस्टर कुलेफातो वील टेल अस what is the fact and we should be have a peace of mind so that we can rest nicely. We want to know where the road is going to go, right? Because all different plans are being, and our house is on the main road, so we wanted to know whether our houses are going to be encroached. That's what we want to know. What MLA has MLA has given us full support that he is going to tell us exactly where the plan is coming. आमदार म्हणटा तो लोकांबरोबर आमदाराक कडेक धरून कितेंच करूं नाकात। सो हांवें सगळें म्हगेलीं ऑब्जेक्शनां लोकां वाटेन हांव रावलां सगळ्यांक दिलां हेंका हावजां दिलां येता एसेंब्ली आसता जाणा आनी हांव फुल्ली विथ पीपल आनी हें लोकां वचून आसतना हें म्हजेर आनी थिंगा सीएमान पासून ताका म्हळें जोकी म्हणजे तूं इलेक्शना तयारी लागोल काय म्हूण सो हें इट इज पॉलिटिकल हें लोकांक कळना आमगे लोकांक म्हणजे तो थिंग वता सो ते तो MLA मिनिस्टर आसा तेणें केलें ना त्या दोळान आतां हो ना त्या दोळान तेंक घेवन वयता सो हांव हेजे म्हणा विजय ही इज तेगे गूड तेगे रिलेशन आसा सो हेज मीन्स MLA बायपास कोना काय जे MLA काम आसा ते MLA कोतलो सो म्हाका हिंग रायट आसा लोकांगे वीव लोकांगे प्रश्न हें करपाक म्हाका रायट आसा सो आज म्हाका लेटर येयलें पो लेटर धाडलें फ्रॉम नॅशनल हायवे PWD सो आज हांवें तांकां ऑफिसान आपयलें म्हाका लोकांक आपोवपाक जाय जो स्पेशली पांजरपळी लोकांक तांकां कळपाक जाय सो एज ए MLA हांवें कितें एक्शन घेतलें तें आनी लोकांक तेंच्या मदीं सांगिलां आनी हांवें तांकां सांगिलां आनी आज हांवें एक नोट मारता PC प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक जे कन्सल्टंट जो डेमोक्रेट कोतले ते 3 हे म्हाका प्रेजेंटेशन जाय म्हूण थोडे हॉलां प्रेजेंटेशन घेतलो लोकांक सगळें आपोवन म्हणजे लोकांक खंयचोच वेळ आमकां जाय ते खंयच्यान बायपास करपाक जाय तो ते हांव विचारतलो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।